दूधसागरावयल्या पर्यटनाचो वाद सोंपून सोंपना। पर्यटका खातीर जीटीडीसीन ऑनलायन वेबसायट सुरू केल्ल्यान थळावे जीप ऑपरेटर चाळवल्यात। तांणी पर्यटन हंगाम सुरू करपाक दिवचे नात म्हूण शिटकावणीय दिल्या। आता विद्यमान जीप ऑपरेटर संघटनेन पयलींच्या संघटनेच्या वांगड्याचेर पुलिसेक कागाळ केल्या। पयलींच्या वांगड्यांनी खंय कोणाकूच विश्वासान घेनासतना वेबसायट जीटीडीसीक दिली म्हूण आरोप। अजून पर्यंत तरी आमकां फॉरेस्टा कडल्यान अजून पर्यंत चालू म्हणून आमकां नोटीस येयल्ली ना आनी आमी कशें म्हणून हें करतले अजून तरी ते अशें आयकूं येता कोण आयज चालू करपाचें आसलेलें तेजेर म्हाका कांय तुमी तेन्ना डिसिजन कितें घेतलेलें ते आसा तेजेर म्हाका कांय कमेंट्स करपाचें ना। तुमचे मध्ये कितें फूट घालपाची प्रयत्न चालू आसा म्हणून आमी एकजुटीन सद्या पयरूच काय जिपवाले आयच्यान सुरू करपाची तयारी नाशिल्ली। पळय आमचो ऑलरेडी त्या दुधसागर स्थळार कावंटर आसा तो बंद करून आमकां चलोवपाचें आसा अशें म्हणून सगळ्यांनी 431 लोकांनी सांगलां। जीटीडीसी काउंटर कित्याक लागून बंद करपाक मागतात तुमी? जो आमी जीटीडीसी कावंटर बंद करपाक लागून एकूच कारण आहा की हेज्या पयलीं तो कावंटर नासलेलो आनी हेज्या पयलीं आमी आमचे असोसिएशन आनी फॉरेस्ट हे मेळोन आमी काम करताले। हो मदींच जीटीडीसी कावंटर येयलो म्हणून आमी ताका सगळे विरोध करता। पण हो बर्डन कोणाक जाता? तुमकां आतां काय कोण कस्टमर तांकां जाता? हो बर्डन आमकांय जाता, हो बर्डन कस्टमराचेर वयता, सगळ्यांकूच त्रास जाता हो। सो तो स्क्रॅप करपा लागून तुमी मागणी केल्ली आसा? आमी स्क्रॅप जावपा लागून मागणी केल्ल्या दोतोराक आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आसा तेजे कडेन आमी रितसर सगळे मांडलेले आसा। आमी कुळे पोलीस स्थानक हांगा आसा जे जाग्यार 2 दीस पयलीं दुधसागर जीप टूर असोसिएशन यांनी पयलींच्या कमिटीचेर कंप्लेंट केल्ली। ते चेअरमॅन जो प्रेसिडेंट आसलेलो अशोक खंडेपरकर, सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर यांचेर कंप्लेंट केल्ली की तेंच्यांनी आमची जी वेबसायट आनी आसा तेंच्यांनी ती भायल्या भायर कोणाक न सांगता तेंच्यांनी दिल्ली आसा अशें म्हणून तेणी कंप्लेंट केल्ली। त्या संदर्भात आज कुळे पोलीस स्थानकाचो जो PI आसा राघोबा कामत हेणी तांकां आयज हांगा आपयल्ले आनी त्या संदर्भात दुधसागर कमिटी हांगा येवन तेंच्यांनी आपले प्रश्न मांडलेले आसा आनी ह्या संदर्भात आमचे कडेन जो दुधसागर प्रेसिडेंट आसा तोय उलयल्लो आसा। तेन्ना तेंची फक्त इतलें मत आसा जे हांगा कावंटर केला दुधसागर जो कावंटर आसा तो आमकां हांगा नाका, जीटीडीसी मार्फत जो कावंटर आसा तो आमकां हांगा नाका आनी जी रेट भरपूर आसा त्या रेट पळयल्यार हांगा ट्युरिस्ट रिटर्न वयता तेन्ना आमची काळजां खंय तरी दुखता अशें ते म्हणटा। कारण ते एकटे ट्युरिस्ट ते रावले जाल्यार एक तरी तेंची जीप सुट्टाली पूण एमावंट चड आसल्या कारणान पळयता आनी ते वयता अशें तेंचें म्हणणें आसा। म्हणून आमकां हांगा जीटीडीसीचो कावंटर नाका अशें तेंचें मत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर।